नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। केंद्राचो नवो मायनिंग अध्यादेश गोयच्या रिन्यू केल्ल्या 88 लिजांक लागून ना। लिजा रिन्यू केल्ली अध्यादेशा पयली गोयची लिजा 2027 मेरेन गोय सरकारान केले स्पष्ट। कॅसिनोतल्यान सुटका ना। सरकार म्हणटा आनीक आधार ना। पणजेकार रातचो पणजेक वळखना। कॅसिनो कशे शिरले, रिगले, वयर सरले। बॅटल कॅपिटलात खासा रिपोर्ट। नामनेचे मराठी साहित्यीक कोसलाकार भालचंद्र नेमाडेक साहित्यातलो सगळ्यात व्हड ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर। ज्ञानपीठ भोवमान मेळोवपी चौथे मराठी साहित्यीक। जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावड्यारच सरकार निर्णय फाटी घेवचे ना। मुख्यमंत्री पार्सेकाराची झेडपीच्या विरोधाक जाप। चर्चिल म्हणटा पक्ष पावड्यार वेंचणूक लढोवप्याक मत दिव नाकात। आणि घरा फोडपी आणि सरपळी मारपी एकल्याक सामाना सयत धरलो। कुठ्ठाळे, म्हापशे, परवरे महाराष्ट्रात वावुरताली टोळी। बेतोड्या उद्देगीक वस्तुकेत तिगांक धरले रंगे हात। खबरो विस्तारान। केंद्र सरकारान एमआरडी कायद्याचेर काडिल्लो अध्यादेश गोयच्या रिन्यू केल्ल्या 88 लिजांक लागू जायना। गोयचो खण सचिव पवन सेनान हे स्पष्ट केले। ही लिजा अध्यादेश येवच्या पयली रिन्यू केल्ल्यान ती खंय 2027 मेरेन चलतली। परवरे सचिवालयांत अध्यादेशाचेर खासा कार्यशाळा जाली तेन्ना तो उलयलो। लीज वाठाराभायर आशिल्ल्या डंपाविशीं अध्यादेशांत उल्लेख केल्लो ना। लीज वाठाराभायर आशिल्ले डंप बेकायदेशीर म्हणटा तो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश पायटले म्हण पवन सेनान सांगला। केंद्रीय अतिरिक्त खण सचिव आर श्रीधरन शुक्रारा गोंयांत आयलो। खण खातें, रानां खातें, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यां खातीर मायनिंग अध्यादेशाचेर परवरे सचिवालयान खासा कार्यशाळा जाली। मायनिंग अध्यादेशाचो गोयच्या मायनिंगाचेर कितें परिणाम जातलो ताचेर ह्या वेळार चर्चा जाली। गोंयांत 88 मायनिंग लिजा अध्यादेश येवच्या पयलीं रिन्यू जाल्ली। ताका लागून अध्यादेशाचो ह्या लिजांचेर परिणाम जावचो ना म्हूण गोयचो खण सचिव म्हणटा। Provisions of the law in force as on that date, that will continue. I mean, this law does not invalidate whatever was done prior to the coming into force of this law. These provisions to come into operation. One of those provisions is that you should not have taken a decision on the renewal application prior to the coming into force of the ordinance. If that condition is not met, obviously these provisions will not apply. Till the completion of the renewal period. In our case, it is 2027. After 2027, the all mining leases will be auctioned in Goa thereafter. Yes. Lapsing or auctioning of those leases after 2027, we have to also take into account one special leave petition which is pending before Supreme Court, which has challenged the Abolition Act. लीज वाठारा भायर आशिल्ल्या डंपाविशीं खण सचिवाक प्रुडंटान विचारलें। तो म्हणटा अध्यादेशांत ताचो उल्लेख ना। सुप्रीम कोर्टान दिल्लो आदेश पाळटले म्हूण तो उलयलो। He said this ordinance has no provisions relating to the specific point which you have raised. So whatever is the law which has been declared by the Supreme Court will be applicable. There is nothing further that I can say on that. खण सचिव उलयता ते कोतान गोयची रिन्यू केल्ली 88 मायनिंग लिजा आतां 2027 मेरेन चलतली। MMRD अध्यादेशा प्रमाण ती 2020 मेरेनूच चलपाची आशिल्ली। आतां गोंय सरकार म्हणटा त्या 88 लिजांक MMRD मायनिंग कायद्याचो सुदारीत अध्यादेश लागना। केंद्रीय अतिरिक्त खण सचिव आर श्रीधरन आनी लीज धारकांची भासाभास जाली। लीज वाठारा भायर आशिल्ले डंप हाताळपाक मान्यताय दिवपी कायद्यान योग्य दुरुस्ती हाडची म्हूण गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनान निवेदन दिलें। मायनिंग लिजांचो काळ 31 मार्च 2030 मेरेन वाडोवचो म्हूण मिनेर मागतात। Sir, after the Goa judgment, the dumping of overburden outside the mining lease is not permitted. Our urgent earnest request is that as and when this ordinance is being translated into a bill, we would request you to kindly try and address this. A suggestion from our side, but from a question standpoint, I was wondering as to why there has been created a difference between an end user in the steel sector versus mining when the ordinance is mining related. It is for the reason that there is an upstream. That is the reason why there has been some recognition of that
that has been built into the act. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. कॅसिनोतल्यान पणजेकारांची सुटका ना. बंद जाता जाता म्हणत एक एक तकली वयर काडटा. आता तर अर्थव्यवस्थेक आधार ना म्हण सरकारच कॅसिनोक वेंग मारता. कॅसिनोवाल्यांचे हड्डे फुल्ला. सरकार आनी विरोधकांचे तोंडाक तोंड लागपाचे बंद जायना. फांतोडेर मेरेन मांडवींतलो झगमगाट अनवळखी तोंडां पळोवन पणजेकार राती वितीचो भायर सरतना 4 फावट विचार करता. कॅसिनो कशे शिरले, कशे रिगले आनी कशे वयर सरले. बॅटल कॅपिटलांत खासा रिपोर्ट. दोन 2002 गोंयांत पयलो कसिनो आयलो. आशियांतलो पयलो उफेतो गेमिंग कसिनो. अडवाणी प्लेजर क्रूज कंपनीन कारावेला ही 215 फूट लांब बोट मांडवीत हाडून उबी केली. तेन्ना बीजेपीच्या तेंक्यार सार्दिनाचें सरकार आशिल्लें. मांडवी न्हंयत ही महाकाय बोट आयल्या उपरांत पणजेकारांक फुडल्या संकटाची जाग आयली. आम औरत आदमी अगेन्स्ट गॅमलिंग म्हूण एकठांय जावन पणजेचे कांय जाणांक कसिनो आड अदीमदीं आवाज काडटात. पणजे पणजे उरची ना. आतां पणजेकार उरचो ना म्हूण भंय. We have families which are destroyed, marriages that are broken up. We have children who have become victims of violence, women who have become victims of violence. All those who say we do not want casinos, these forces should converge together. कसिनोचेर सरकाराचें धोरणूच कितें तें समजना. कसिनोचेर अर्थव्यवस्था चलता जाल्यार कसिनोचें राष्ट्रीयकरण करात म्हूण समाज वावुरपी सरकाराचेर तोमणे मारतात. That these are incompetent people if they cannot run the government without source of casinos. If economics is the only consideration, why allow private players to run casinos? Why don't government nationalize the casinos? सरकारूच जेन्ना कसिनोचे फावरात आर्ग्युमेंट घालता तेन्ना कसिनोवाल्यांचे हड्डे फुलचे ना जाल्यार कितें जातलें? तांकांय स्वताचो अभिमान दिसता. So only my group, we have in last financial year we have paid 100 crore rupees to the state and central together. As a per capita industry, this industry is the highest revenue earning. This is the highest employment generation also. I have got 2,500 employees today. Traditionally, Goa or Goan are very good in service industry. May it be restaurants, may it be hotel industry, may it be airlines, may it be IT. Goans are very good in customer relations. I have got Goans in all the positions, topmost management to the lowermost. In all positions there are Goans. I can name, I can show you, I can. ह्या कसिनोनी कोफुसावां 1-2 जाल्ली नात. आदली MDLR एअरलायन्साची कर्मचारी गीतिका शर्मान कांय वर्सां फाटीं आत्महत्या केली. आदलो हरियाणाचो मंत्री गोपाळ कांडा पिट्टा म्हणून तिणें जीव दिलो. गीतिका गोंयच्या रियो कसिनोत कामाक आसताली. 2 वर्सां फाटीं 20 वर्सांचो साई धनुष रेड्डी म्हणून एकलो तरणाटो मांडवींतले कसिनो बोटीच्या डेकावयल्यान पडून सोंपिल्लो. कसिनोचेर गोंय सरकार वर्साक 250 ते 300 कोटी जोडटा. राज्याचे येणावळीचे सुमार 5%. एका तेंपार कसिनोच्या नांवान बोवाळ मारपी बीजेपी आतां मांडवींतल्यान भायर काडपाचें नांव काडिना. सरकारूच आता कसिनो जाय म्हणून बसला. पहिली परमिशनां दिल्ली आसात आणि जेतूनसून सरकारच्या तिजोरीन कन्सिडरेबल अमाउंट वयता हें हांव सांगता येता. आनी म्हाका तितकी तसदीक लागलेली ना. कसिनोतल्या सिवेजीक लागून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कसिनो कडल्यान फी घेता आनी कोयर उखलपाचे नित्याक धक चपाटे काडटा महापालिका. बीजेपीच्या तेंक्यार सार्दिनाचें सरकार आसतना 15 वर्सां फाटीं पयलो कसिनो पणजे आयलो. एकदां रिगले ते हालपाचें नांव काडिनात. हात पांय पसरत आसात. कसिनो नाका नाका म्हणटल्याचे जाहीरनाम्यांनी कसिनोचें आतां नांव दिसना. पणजेकारांक मांडवीची आलतडय ना आनी पलतडय दिसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
नामनेचे मराठी साहित्यिक कोसलाकार भालचंद्र नेमाडेक भारताचो साहित्यातलो सगळ्यात व्हड ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर जाला। आता ह्या फुडें आनीक कादंबरी ना, फक्त कविता बरयतलो म्हण नेमाडेन आपलो फुडलो साहित्य प्रवास उलोवन दाखयलो। हो पुरस्कार मेळोवपी नेमाडे चौथे मराठी साहित्यीक। हे पयलीं हो पुरस्कार वी.स. खांडेकर, वी.वा. शिरवाडकर, विंदा करंदीकर आनी आता भालचंद्र नेमाडेक हो पुरस्कार मेळ्ळा। गोंयांत रवींद्रबाब केळेकाराक हो पुरस्कार फावो जाला। आपल्या सगळ्यांना आनंद झाला, तो मलाही झालाच, कारण शेवटी हे आपल्या सगळ्यांचंच मराठीचंच काम आहे आणि अशी या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांची पण संवाद साधता येतो, चांगली गोष्ट आहे। कारण आपल्या सगळ्यांची काही परंपरा आहे आणि आपण सगळे त्याच्यासाठीच धडपडत असतो आणि शेवटी आपण भाषेसाठी काही केलं तर भाषा आपल्यासाठी काहीतरी करते। हिंदूचा जो पहिला भाग आला तर माझे 3 भाग दुसरे लिहून तयार आहेत। दुर्दैवाने मी या सगळ्यात इतर भानगडीत पडल्यामुळे माझं शिमल्याचं ते इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍडव्हान्स स्टडी आहे, साहित्य अकादमी, आम्ही एक मोठं ट्रायबल प्रोजेक्ट घेतलाय, ट्रायबल साहित्याचं मुद्रीकरण करणं वगैरे वगैरे, याच्यात माझा वेळ चाललाय। पण 3 भाग राहून गेलेत माझे पक्के करायचे, ते झाले की मात्र मी कादंबरी बंद करणार आहे आणि कविता फक्त लिहिणार आहे, फक्त कविता। घेऊया एक विराम।